बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. उत्पत्तीच्या तावन प्रकाशनेच्या पुस्तक पर्यंत पवित्र पुस्तक मनशाच्या आख्या सपून जिविताची खबर करता. मनशाचें जिवीत आवयच्या कुसव्यान सुरू जाता आनी शेवटी देवाचे वेंगेन सुफळ जावंक पावता. मनशाचे जिविताचे सुवार्थेक ते शेवट पर्यंत देव मनशाच्या जिवितान वावुरता. मनशाच्या जिविताचे व्हडतेपण दाखोवंक जेजू देवाचो पूत संवसारांत आयलो आनी मनशाच्या जिविताचो दर्जो उबारलो. हे पासत तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्या रितीन येवकार दिता. विशय: जोडटेच्या दिसा सदोमाची जोडटी तुज्या इतली खर जावची ना. जिविताच्या जिनसवार घोडितांनी आमकां जेजूची ओळख आनी अनुभव मेळटा. शिसांक जेजून खुशाल केले. तांकां तांच्या वावरांत येस मेळून दिलो. तर आमी आमच्या वावरांत येस दी आनी आमकां खुशाल कर. हे वेळार जेजू आपुणूच आमकां जण एकले अशी उलोवंक सोदता. थोडो वेळ ओगीच रावन ताका आमचेशी उलोवंक दिवया. मातेवाच्या 18व्या अवसरान जेजू अशें म्हणटा: हांव तुमकां खरेंच सांगता, जें कितें संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनीक जें कितें संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मोनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसतो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जायत जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. ताचो संदेश आनी ताची विस्मितां आमच्या जिविताक आमी घेवया. जेजू, हे वेळार उंड्याच्या रुपान तूं आमचे मदें हाजीर आसाय. तुज्या सांगाताक आमी खुशाल जाता. तूं आमचो सोमी आनी धोनी म्हूण खालतिकायेन वळखून घेता आनी सगळे भोगतेन आनी काळजाच्या खोलायेंतल्यान तुका नमस्कार करता. नमस्काराक गीत गावया. तूंच म्हजो सोमी. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव, वा
वाकानी तुका कालजांता तूच मोजो रोजना तूच मोजो दोनी वाकानी तुका कालजांता तूच जेजू उजवाड मोजो सांडलोल्या गाला शिरो विश्वास मोजो तुजेर देवता तूच जेजू केल्लो मोजो मोगनानी तुजे ओसलो धावून तुजे सोरशी येता तूच मोजो आदार तूच मोजे बळ वाकाणी तुका काळजांता तूच मोजो आसरो तूच मोजे सूख वाकाणी तुका काळजांता तुझे जो सांगात मोजो वाईट वेळार आदार तुझो गोपान तुझ्या संतोष कितलो तुझे सुराय मोजो कुरपेचो सोमनीर कसो तारोक मोच्या जिविताचो तूच मोजो सोमी तूच मोजो देव वाकाणी तुका काळजांता तूच मोजो रोचनार तूच मोजो दोनी वाकाणी तुका काळजांता तुझ्या जिवितान जायत्यो ताळण्यो आयल्यात आसतल्यो आनी हे ताळण्याचेर जैत व्हरूंक तुका जेजून आपलो आदार दिलाच आसतलो हे वेळार तुज्या जिवितान आयलोल्यो ताळण्यो मनांत हाड आनी ह्या ताळण्याचे जैत व्हरूंक तुका जेजूचो आदार मेळ्ळा म्हूण जेजूक दिनवास दी दिनवाशी मन देवाक बापाक सदांच मानवता आनी हेच पासत जितली आमी उपकारी तितली आमकां बापाची उपोट बेसांवां फावो जातात तर हे वेळार एका एकठांय जाल्ल्या वांगड्याच्या गुणा पासत उपकार आटोवया एका मागण्या फाटल्यान आमी दुलपोत गायतले बापा तुका आर्कां दिता तुज्या मोगाक गायन करता भुरग्याचें देणें आमच्या कुटुंबान फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासतांव जेजू जाबाब बापा तुका आर्कां दिता तुज्या मोगाक गायन करता आमची पातकां भोगसूंक जेजून प्राचीत संस्कार दवरला देखून आमी तुका दिनवासतांव जेजू जाबाब बापा तुका आर्कां दिता
तुझ्या मोगाक गायन करता गायन करता. वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्त फुडारा खाला स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितल्यांनी संपूर्णयेक एकठांय करूंक हीच ताची सासणीक येवजण. हे पासत तुका दिनवासतांव जेजू. जाबाब. बापा तुका आर्कां दिता तुझ्या मोगाक गायन करता गायन करता. गीत गावया E14. देवाक वाकांत सगल्या काळसान दिनवासता. जिव्या देवाक वाकांत सगल्या काळसान दिनवासता. वळत्या देवाक वाकाणुया मोगाळ बापाक दिनवासुया. पातके भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोबे जिवी केली. जिव्या देवाक वाकांत सगल्या काळसान दिनवासता. जिव्या देवाक वाकांत सगल्या काळसान दिनवासता. सूर्याची उदयोन आयलोय ताचो प्रकाश आमचेर पागलो. ताच्या नावान एकठांय जावया आमचे मोदे जेजू घेवया. जिव्या देवाक वाकांत सगल्या काळसान दिनवासता. जिव्या देवाक वाकांत सगल्या काळसान दिनवासता. देवाचें उतर आयकूंक आमी उबीं रावया. मातेवाच्या शिव वर्तमानांतलें वाचप 11 वळी 20 ते 24. मागीर जंय जंय आपणे ओगळी विजमितां केल्लीं ते नोगरांक ताणें जिवीत बदललें ना देखून जेजू असो बेश्टावंक लागलो. कोराझीन तुजे कोटा, बेटसायडे तुजे कोटा, तो तुमचे मदें केल्लीं विजमितां तीर आनी सिदोन नगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना ती साकाफोटे आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं.
हांव तुमकां खरें सांगता, जट्टेच्या दिसा तिराची आनी सिदोनची जट्टी तुमचे इतली कोर जावची ना. आनी तूं कपेर्नौमा वयर मळबा पर्यान तूं उबारोवन पावतलें म्हूण रावताय कितें? यमकोणा पर्यान तूं सगळा शेवटतलें. कित्याक तुजे सवे केल्यात ती विजमितां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आयज पर्यंत ते उबे उरतले आसले. हांव तुमकां खरें सांगता, जट्टेच्या दिसा सोदोमाची जट्टी तुजे इतली कोर जावची ना. देवाचे उतरे. देवाची व्हड उपकार. बसूया. म्युरोल्सपाक हाच्या बरयलेल्या पुस्तकान अशी एक खबर सांगता. एका दिसा नांव नासलोल्या मनशाचो कांय इश्टांक फोन येता. तो मनीस एका एकल्याक सांगता, उडगास धर, तुवें मरूंक जाय. ही उतरां जेन्ना तांच्या कानार सादतात तेन्ना तांच्या जिवितांत भिरांत येता. तो मनीस तांकां फोन करून तांच्या जिवितांत भितर सरूंक उलो करता. आनी तांणी आपलें जिवीत कशें सारलां तें पळोवंक लायता. मोरना बाबतींत मारलोलो उलो तांच्या जिविताची नवसरणी करूंक, नवें जिवीत जिवूंक बोळ करता. असल्या वेळार आमी भावार्थ कोणाचेर दवरतले? भावार्थ हें एक देवाचें व्हड देणें. जरी तर आमच्या जिवितांत सुखी तशेंच फळादीक करूंक जाय जाल्यार आमी देवाची ओडवीक आमच्या जिवितांत उद्गारूंक फावो. अशें आमच्या जिवितांत घडना तेन्ना आमचें जिवीत वाऱ्यार उबता त्या हॉलका पोला बरी जातलें. वारें वेता थंय तें पोलूय वेता. असली गोत आमची जातली. तर जेजू कोराझीन, बेथसेदा आनी कपेर्नौमाच्या लोकांक पळोवन बेश्टावंक लागता. कित्याक जेजून त्या नोंगरांनी विस्मितां करून लेगून तांणी आपलें जिवीत बदल्लें ना. जेजू दिता तें जिवीत अणभवूंक तांणी आपलें काळीज तशेंच मन जेजूक दापिल्लें. हाका लागून जेजून केल्ल्या विस्मितांचो आनी ओडचोऱ्यांचो तांच्या जिविताचेर कांय प्रभाव पडूंक ना.
देवान आमच्या जिवितान दोर घडये विस्मितां करीत आसा. कसल्या मोनान आमी ही देवाची ओचोऱ्यां मानून घेतल्यो काय? नीस भावार्थान जाल्यार जेजूक स्विकारूंक कसलीच अडचण आसची ना. इतलेंच न्हय, आमचें जिवीत आमी बदलूंक आनी न्हवसरूंक उदार काळजान आनी मोनान जेजूक आमच्या जिवितांत सदांच आमंत्रण दितलें. गीत गावया B4. जेजूस तुजी उतरां काळजाचो संतोष. जेजूस तुजी उतरां दोळ्याचो उजवाड. जेजूस तुजी उतरां जिणेचो विस्वास. जेजूस तुजी उतरां थानेल्यांक उदक. जेजूस तुजी उतरां भुकेल्यांक जेवण. जेजूस तुजी उतरां मेलोल्यांक जिवीत. जेजूस तुजी उतरां रोट्टोल्यांक बुजवण. जेजूस तुजी उतरां अपराध्यांक माफी. जेजूस तुजी उतरां गुलामां सुटका. आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब तुज्या गोपान आमकां वर बापा. परत एकदां म्हणुया. तुज्या गोपान आमकां वर बापा. आमची भावा भयणां ह्या संवसारी बिराड सोडून गेल्यान बापाच्या गोपान तांकां बेगीनूच शांती आनी खुशालकाय मेळो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुज्या गोपान आमकां वर बापा. सगल्या पातकांतली ह्या आमच्या भावा भयणीक देवान बेगीनच मेकळीं करूं आनी सासणाचें सूख फावो कोर म्हूण
जेजू लागीं मागुया. बाप, तुझ्या तुझ्या गोपान आमकां व्हर बापा. हांगा हाजीर आसलोल्यांनी आपूण सगळीं यात्रेकारां म्हूण ओळखूंक खरें जिवीत जिवूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण जेजू लागीं मागुया. बाप, तुझ्या गोपान आमकां व्हर बापा. बापा, तुजें उतर आयकूंक ताची बेपरबा करची न्हय म्हूण तुजो पूत आमकां शिकयता. ही शिटकावणी आमी मानून घेवंक आमकां बळ आनी कृपा फावो कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. बाप, तुजे गोपान आमकां व्हर बापा. जेजू, तुजे आवयचे भाशेन आमी भावार्थान तीर आसूंक आमकां तुजें बळ दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. बाप, तुज्या गोपान आमकां व्हर बापा. बो मोगाल बापा, तुवें आमकां सासणाच्या जिविताक रचल्यांत. तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणान हें सासणाचें जिवीत तूं आमकां फावो करताय. आमी संवसारांत आसतना तुवें दाखयलेल्या मार्गार चलूंक आमकां शिकय. आनी मरून गेल्यान ह्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या सासणाचे सुखांत व्हर. तेच आमच्या क्रिस्ता सुम्या वरवीं. आमेन. बी घालुया. जेजून शिकयलेले मागणे आमी आतां सगळीं करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपट्टो केराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.